There are several saints whom the Church honors today, and I'd like to talk a little bit about Saint Cajetan. Hello, I'm Father James Kubicki, and this saint lived at a time of turmoil and renewal within the Church. He was born into an aristocratic family and began a career in law and politics, but concern for the state of the Church led him to become a priest and to co-found a new religious congregation called the Theatines, a name which comes from a city in Italy. Last year, Pope Benedict quoted a favorite line of this saint: "It is not with sentimental love, but rather with loving actions that souls are purified." In other words, love is not so much a feeling, but an act. Our love for God is not so much a matter of how we feel when we pray, but what we do for God as we try to love our neighbor. Here are some more words from St. Cajetan. You know, of course, that we are pilgrims in this world on a journey to our true home in heaven. The one who becomes proud loses his way and rushes to death. While living here, we should strive to gain eternal life. Yet, of ourselves we cannot achieve this, since we have lost it through sin, but Jesus Christ has recovered it for us. For this reason, we must always be grateful to Him and love Him. We must obey Him and, as far as possible, remain united with Him. Then St. Cajetan goes on to say that the way to remain united with Him is especially through the Holy Eucharist, where, as he put it, Jesus has offered Himself to be our food.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या लुकस डिसिल्वा हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आयज देवाक दिनवासता आपल्या नातरांच्या बरे भलायके पासत क्रिस्तालीन रॉड्रिगीस ताचे बरोबर आमी आमचे जण एकल्याचे बरे भलायके पासत देवाक आर्गां दिवया. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया कायतान फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. फियोना पेरेरा आयज मेजर सर्जरी करता आपणा पासत मागूंक लायता. ताचे पासत मागुया. हेर सगळीं जीं आपली सर्जरी करतात बरी भलायकी सोदतात तांचे पासत मागुया. आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत मागुया. आमचें गोंयकारांचें अस्तित्व सांबाळूंक तांणी भार घेवंक तांकां खेरीत भाशेन देवाची जाणवाय मागुया. आनी सगळीं पिशेपणां पयस करून तांणी गोंयकारांक बऱ्याक पडटात तसले निर्णय घेवंक आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयक ओ इस्रायेला, आयज पयल्या वाचपान खेरीत भाशेन इस्रायल पोरचेक जो संदेश आनी खेरीत कायदो दिल्लो तो आमी नियाळटा. एकूच देव आसा आनी एकाच देवाक सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान आनी सोक्तेन आमी ताका परनिपाट करूंक आनी ताचो मोग करूंक. तर आमी जायते पावटी देवाचें उतर आयकूंक चुकल्या. जायते पावटी देवाच्यो आज्ञा आमी भेऱ्या खानार घेतल्यात. असले आमचे चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून कणान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगल्या युद्धांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यान सदां दुलोबाहीन वागूय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान पोजेक म्हणलें, इस्रायला कान दिवन आयक. सर्वेस्पोर आमचो देव, एकलोच सर्वेस्पोर, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बोलान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय.
आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायतां तीं उतरां तुज्या काळजांत कोचून दवर. घरांत विसव घेतना, भायर भितर सरतना, न्हिदतना आनी उठ्ठना हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलो आनी ताची खबर भोवून भोवून कोत्तलोय. तीं उतरां तूं तुज्या हाताक एक खुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपालाक एक कपेल कशें घालतलोय. तुज्या घराच्या दारांचेर, खवडांचेर आनी धारवट्याचेर ती तूं बरोवन दवरतलोय. जो देस आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक सोपूत घेवन बासायलें, त्या देसांत तो तुमकां भितर काडटलो तेन्ना थंय तुमी बांदून नासलोलीं व्हड आनी गिरेस्त शारां, तुमी भरूंक नासलोलीं बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरलोलीं घरां, तुमी मारूंक नासलोल्यो बांयो, तुमी लावूंक नासलोल्या जैतुनाची मोले आनीक फळां तुमकां मेळटलीं. आनी हीं फळां खावून तुमी दादोशी जातल्यात. तेन्ना चोत्राय धरात आनीक जाणें तुमकां इजिप्त देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर काडल्यात ते सर्वेस्पराक विसरूं नाकात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाची तुमी भें दवरतल्यात, ताची सेवा करतल्यात आनी ताच्या नांवां सोपूत घेतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बोल. परतून म्हणुया. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्परा म्हजें खडप, म्हजें कोश्ट, म्हजो सर्वंटार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बोल. तूं म्हजें खडप, हांव ताका शेरोना येतां. तो म्हजो धाल, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो, ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवाडटा. जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सर्वंटार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणें विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बोल. उद्गार. आमच्या सोम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरोन परजल्लें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. कोणेक दादलो जेजू सरशी आयलो आनी ताचे मुखार सरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हज्या पुताची काकूट कर. ताका मोरलूक जाल्या आनी तो चड कश्टवता. सोबार पावटी उज्यान आनी भोंवून भोंवून
उदकान तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सुरशीं व्हेलो, पूण ताच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेजून परती पाडून म्हणलें, ओ विस्वाशी आनी खोटी संसोती, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सुरशीं हांवें रावचें? केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसचीं? ताका हांगा म्हजेशी हाडात. आनी जेजून ताका बोबाट करतोच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेर थावन बरो जालो. मागीर जेजू सरशी कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो भावार्थ उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा तावन थंय वच, आनी तो वेतलो. आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, गजनी हें चलचित्र आमी सगल्यांनी पळयलांच आसतलें. कशे भाशेन तो हिरो विसोत्ता सगलें, आनी जें कितें विसोत्ता तें गरजेचें आपणाक उगडास कितें दवरूंक जाय तें कितें करता, काडटा आनी आपल्या आख्ख्या आंगार बरोवन दवरता. आनी आपल्या आंगाचेर बरोवन गरज तेन्ना तें वाचता आनी ताका परतून उगडास येता. असलेंच कितें आयच्या पयल्या वाचपान तावन आमी एक संदेश घेवंक जाता. सांगलेली खबर ती आयक इज्रायेला, शेमा अशें ताका म्हणटात. आनी इज्रायेलाक हो एक खेरीत कायदो आनी सदांच उगडास दवरपा सारकें, तें विसरूंक जायना. आयक इज्रायेला, सर्वेस्पूर आमचो एकलोच सर्वेस्पूर देव, आमचो एकलोच सर्वेस्पूर. ताका सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या बोळान दुनिया देवाचो तूं मोग करतलोय. पोरजा हें विसरना जावंक मोइजेस तांकां हो कायदो दिता तेन्ना सांगता, बरोवन दवरात, ताची चिटी करून तुमच्या आंगाक बांदात. कित्याक ह्यो वस्तू विसरूंक जायना, हें सदांच्या सदां आमी उगडास दवरूंक जाय. न्हयच फकत तुमच्या आंगार बरोवन दवरात, पूण एकामेकाक सांगत रावात परतून परतून, नाजाल्यार आमी विसरता. तुमच्या भुरग्यांच्या कानान परतून परतून तें घालात. सगल्या बोळान, सगल्या काळजान, सगल्या ओतम्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो. आयक इज्रायेला. भाव भयणीनो, हें जरी तर आमी आमच्या जिवितान घेतलें आनी परतून परतून आमी आमकां उगडास केलो की देव आमचे बराबर आसा, देव आमचें जिवीत चलयता, तो आमकां राखता, सांबाळटा, हें आमी तर परतून परतून जरी तर आमकां सांगलें जाल्यार भावार्थ आमचो घट जातलो. जशें जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, कित्याक जालें ना दुनिया आमच्यान त्या देंवचाराक काडूंक तुमचो भावार्थ उणो देखून. आनी आमचो भावार्थ जरी तर घट जातलो जाल्यार परतून परतून आमकां हें सांगपाची गरज आसा. आयज उरफाटें जाल्लें आसा, आयज आमी परतून परतून कितें आयकता, आयज जें कितें नॅगेटीव आसा तें आमी परतून परतून आयकता. आनी एके भाशेन आमचें जिवीतूच नॅगेटीव कशें जाल्लें आसा. आयज ज्यो फोटी आसात त्यो परतून परतून आमकां सांगतात, चूक ती, फोट ती, ते जाणात ती फोट म्हूण, पूण तरी आसतना वरचेक सांगता आसतना परतून परतून त्योच फोटी परतून परतून सांगून वर्सां आतां समजूंक लागल्या की हेंच सत. आमी विसरोना जावंक सत कितें तें परतून परतून एकामेकाक सांगूंक गरज. आमी विसरोना जावंक आमच्या काळजाचेर तें बरोवन दवरूंक गरज. आनी व्हडांतलें व्हड सत म्हणल्यार आमचो देव आमचो मोग करता, आमचो देव आमचे बराबर आसा. आनी ह्या पासत आमी सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बोळान आनी सोकतेन ह्या देवाक पयलो जागो दिवंक जाय. आनी मागीर हेरांक, मागीर ह्या संवसाराक, मागीर आमच्या संवसाराचे जे मनीस आसात तांकां तरी कृपा आयज आमकां मागुया. आमी जण एकल्यान समजून घेवं
कितें गरजेचें आनी कितें गरजेचें न्हू, कितें सोत आनी कितें फोट. आनी हें जाणा जाल्या उपरांत सोत जें आसा तें परतून परतून एकामेकाक सांगुया, आमच्या भुरग्यांक सांगुया, आमच्याच जिवितान एके भाशेन बरोवन दवरुया. तर हें करूंक आमकां बळ मागता आसतना हे पवित्र मिसाचे भेटीन होच जेजू नव्यान येता. आनीक एक फावटी आमकां उगडास की देवाचो पूत आमचे पासत आयला आनी आमकां सगल्या वायटांतलीं पातकांतलीं सोडोवंक आयला, आमकां सगळे तरेच्या गुलामपणांतलीं सोडोवंक आयला. तर ह्या जेजूक आमच्या काळजान घेवन आमी सगळीं देवाच्या मोगाचीं आनी देवाचेर भावार दवरून सगळें जें वायट आसा तें काडून उडयतलीं मनशां जावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेच गोड मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां वपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या आसनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवे ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक पयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणी मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड परगोटुया. सुम्याची सुवावी आनी एकाची प्रेमी येता. तितलेच फावटी तो वैभवा येसो आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर देव, तुजो एकलोच देव, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे शक्तीन ताचो एकल्याचोच तुवें मोग करचो. देवाचो मोग आमच्या काळजान घेवन सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक बारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका.
सो मी म्हणटा हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधीच ताण लागची ना. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घोटायेन भरले. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.